सकाळी जेन्ना वारें आयलें 6:15 दरम्यान शेजाऱ्याचो आंबो बरो व्हडलो आंबो आसा तो कोलॅप्स जावन आमच्या घराचेर पडलो. वर स्लॅब डॅमेज जाला, गॅरेज टोटली डॅमेज आणि कार आहा भितर. कार इज ऑल्सो टोटली डॅमेज. आणि आता फायर ब्रिगेड आय वूड लायक टू थँक फायर ब्रिगेड प्रॉम्प्टली येवन तेंच्यांनी सगळें क्लियर केलें. फूल हांगा आमच्या कारान सगळें ब्लॉक जाल्ले, कांय भायर सरूंक मेळना, भितर सरूंक मेळना, कांय कळना एस्टिमेट कितें जायत म्हणून. गाडयेचो सोडलोच जाल्यार म्हाका दिसता तो 4-5 लाखा कडेन तरी बाकीचो खर्च आसतलो. लायटीकारांक फोन केलो. लायटीकारांक फोन करतकीर लायटीकारांक फोन करून मागीर लायटीकारान जैन फोन घेयलो. जैन सोमतेच सांगलें आपण लायटीकारांक धाडटा म्हणून. मागीर ही हेका फायर फोर्साक फोन केलो. सोमतो रोखडोच फायर फोर्साक फोन केलो. फायर फोर्सान रोखडोच कॉल केले. रोखडेच फायर फोर्सान क्लियर केले. पूण मातसो टायम जालो. इस्कॉला भुरगीं उरले आनी कामाचे भुरगीं ना. लायट अद्याक ना, आमकांच आहा. अर्दी लायट चालू केली, वायरी कट केली. 8 दीस म्हणल्यार जातले. हय 8 दीस भरल्यान जातले. बाग उजगांव हांगा आज सकाळी 6:30 वरांचेर जो वारो येयलो त्यातून एक झाड वायरीचेर कोसळ्ळें आनी 3 खांबे लायटीचे खांबे कोसळ्ळे आनी ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन बंद जालो. फोंडा फायर स्टेशनाचे स्टाफान रोखडेच हांगा येवन जे काम झाड सायडीन काडलें आनी आतां रस्तो क्लियर केल्ले आसा. रस्तो ब्लॉक जाल्ले कारणान कांय स्टुडंट जे सकाळ फुडें इस्कॉला वचपाचे ते अडकून पडले. तशेंच कामगार वर्गूय बी अडकून पडले. उजगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.